नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। लोकसभेच्या प्रचाराचो आज निमणो दीस जिखलेच म्हूण दरेक उमेदवार सांगता। लोकांनी देशाचे इश्यूचेर दोळ्या मुखार दवरून मतदान करचे म्हूण नॅशनल पक्षाच्या उमेदवारांचो प्रचार। प्रादेशीक पक्षांचे उमेदवार म्हणटा गोंयकारांनी गोंयच्या इश्यूचे प्राधान्य दिवचे। प्रचार सोंपचे पयलीं उमेदवारांचो मतदारांक निमणो उलो। अवघे 10-12 दिवसांचे आमकां मेळ्ळे ह्या प्रचारासाठी। तितल्या काळात जितल्या ठिकाणी वचचें शक्य जालें त्या ठिकाणी पावला। आमचे प्रमुख कार्यकर्ते सगळ्या ठिकाणी गेले आणि लोकांचो जो उत्स्फूर्त जो प्रतिसाद म्हाका ह्या निवडणुकीच्या संदर्भात गोंयकारांचो त्यांचो आवाज, त्यांचो एक बरोबरीचो, त्यांचो बंधू भाव ह्या नात्यान काम करपाची संदी म्हाका मतदार दितात। ही बीजेपी आणि काँग्रेसीन जे पळय आमचे इश्यू जावं ते आमचे मुद्दे जे पळय घेवपाक जालोले, जे पळय पार्लमेंटाक मांडूंक जालोले ते आयज पासून मांडूंक ते फेल जाल्ले आहात। सो गोंयकारांचो विश्वास बीजेपी आणि काँग्रेसीचेर काबार जाल्लो आणि एक सुर्याचें किरण जे पळय दिश्टी पडटा ते म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक आरजीपी आणि लोकांनी आमकां बरें एप्रिशिएट केला, लोकांनी आमकां बरें रिस्पॉन्स दिल्लो आसा। आयज पळोवपाक गेल्यार काँग्रेस आसा, बीजेपी आसा, आरजी आसा, एक पयशांचो थोर केल्लो आसा। पयशांचे थोर केल्ले उपरांत तुमी पयशे घेयातच तांचे, तांचे पयशे ते आमचेच पयशे, आमचेच लोकांचे पयशे ते घेयात तुमी आनी कोट नुमारात। एज ए इंडिपेंडंट रावला कित्याक म्हाका हे ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंचेर म्हाका विश्वास ना आनी त्यो सगल्यो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा आरजी आसूं सगल्यो फेक प्रॉमिसीस करून आमच्या गोंयकारांक फटयतात। कॅम्पेनिंगांतल्यान आमकां एक भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आमच्या गोंयकार भावांचो, ज्या जाग्यार आमकां खंयच कसलीच वायट गजाल म्हणून आमचेर कसलेच तरेची तोप लागली ना आमचेर आनी बरोच प्रतिसाद मेळोन ह्या मोठ्या मोठ्या राजकारण्यांचे जे राजकारण जे आसा तुमी ते पळयल्लें आसा। एक सर्वसाधारण मनीस म्हाज्या सारको एक ज्या ह्या त्या राजकारणाच्या धोरणार येयल्लो आसा पळय तेन्ना तुमी एक साद्या मनशाक साथ दिवचो आनी खरेंच एक सादेपणान आमचें राजकारण बरे पर्यंत चलोवचें अशें मागता तुमचे। गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान फ्री एज्युकेशन जावपाक जाय, सो तो इश्यू आमी ऑलरेडी घेतलेलो आनी त्यो जमनी आयज एनक्रोचमेंट जाल्ली आसा आनी तितून कशें आसा प्रोविजन कायद्यान एट द मोस्ट डेमोलिशन जाता आनी कांय ताका पनिशमेंट ना। सो हांव एक जेलाची प्रोविजन हाडूं सोदतां। पयशांचो वापर केलो, 1000-2000 रुपया इलेक्शना टायमार हाडून आमकां दितात, ते दिता आनी 5 वर्सां आमकां रडयता। ह्या 2000 आमचे नोकऱ्यो ते व्हरता, आमचे जमनी ते व्हरता, आमचे रायट्स ते व्हरता, आमचे अस्तित्व व्हरता, आमचो पीस व्हरता, आमचे गांव व्हरता, आमचे गोंयकारपण व्हरता आनी 2000 आमकां सगळें आमचे भविश्य आहा ते विकते घेता। ह्या सगळ्यांक अपील करता की म्हाजें कॅम्पेनींग बरें जाल्लें आसा, म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा। सो हांव म्हाजो रिजल्ट तुमच्या हातीन आसा, तुमी तुमचे फ्युचर डिसायड करपाचें। 2 दीस उरल्या, तुमी डिसायड करूंक जाय आतांच तुमी कोणाक मत दितले ते। म्हणजे हांव जेन्ना लोकां कडेन वचून मेळटा पळय न्ही तेन्ना लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा आनी तांकां खंय तरी बदल जाय आशिल्लो आनी ताका लागून एक नवो फेस जे लोक सोदताले तो म्हज्या रुपान तांकां एक नवो फेस असो मेळपाक म्हणजे शक्यता अशें तांचें म्हणणें आसा। सगळे राष्ट्र हेजेरूच वयले उलयता पण मागीर कांय करचें ना लोकांक। सो ताका लागून हांवें लोकांक मातशें एक्सप्लेन केलां की बाबा तुमचो जो प्रॉब्लम आहा तो मूळ प्रॉब्लम आहा आमचो, कित्याक मोदी सांगता की हांगा आमकां गोंया पासून खूब गरिबांक तो जेवण दिता म्हणून। श्रीपाद भाऊ बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी आसूनय ताका मुख्यमंत्री कित्याक केलो ना? श्रीपादाक बीजेपी कोताक धरिना, भंडारी समाजाचो इश्यू भाऊन सोडोंक ना, चल्याक तिकीट मेळोवंकूय भाऊक शक्य जालें ना, काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार उलयलो। फाटल्या 25 वर्सांत भाऊच खंय कांयच केलें ना, आपाचो अमित पालेकार उलयलो। समाजा कडेन खंय भाट? बहुजन समाज, मोर पर्टिक्युलरली भंडारी समाज, जाका भारतीय जनता पार्टीन सदांच आपल्या गोठ्यान आपल्या दावणीक बांदून दवरला। श्रीपाद भाऊ केन्ना तरी आवाज काडटलो म्हणून हो उमेदवार जो निवडून आयलो 25 वर्सां फक्त ओबीसीच्या दमाचेर, भंडारी समाजाच्या दमाचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या दमाचेर ताणें खंयच आवाज काडिल्लो आमी पळोवना। जे गोंयकार सामान्य समाज जो आसा गोंयकार आसा ते फक्त आमी रावपाचे भारतीय जनता पार्टीच्या गोठ्यान। श्रीपाद नायक आसा हेजी लिडरशीप म्हणजे ताका एक बेश्टो टिकलो लावन दवरलेलो आसा। श्रीपाद नायक हेजे पयलीं मुख्यमंत्री कित्याक जालो ना? मनोहर पर्रीकराच्यान सिनियर आशिल्लो श्रीपाद नायक
तेजे नंतर मनोहर पर्रीकर जाता. मनोहर पर्रीकरा फाटल्यान तरी लोकांक बहुजनांक दिसलेलें की हो CM जातलो काय म्हणून, तरीकय तो CM जायना. पार्सेकार जालो, तेजे नंतर प्रमोद सावंत जालो. म्हणजे हें जर सगळें हेतून पळयलें जाल्यार तेका एक आमी जाणटेल्याक बरो मनीस म्हणून एक घरांक दवरतात त्या भशेन तितलो रेस्पेद दिवन ताका थंय दवरलेलो आसा. त्याच्या पलीकडेन श्रीपाद नायकाचो व्हॅल्यू हो BJPन कांयच ना. म्हणजे जो स्वताच्या चल्याक तिकेट दिवपाक शकना, म्हणजे तेजो व्हॅल्यू BJPन कितें आसा तो बहुजन समाजान ठरोवचो. कितलेशेच जॉब्स पेंडींग आसा, प्रमोशन पेंडींग आसात. विदीन 1 year वी आर प्रॉमिसींग दॅट वी आर क्लियरींग दीस बॅकलॉग. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमी कॅन्सल करून आमी रेग्युलर पोस्ट जे रेग्युलर पोस्ट आसा ते रेग्युलर पोस्ट घेतले. मंगळारा लोकसभेचे वेंचणुके खातीर पुलिसांच्यो सुरक्षा वेवस्थेचो प्लॅन तयार. वेंचणुकेचे कायदो सुरक्षा पुराय तरेन सांबाळपाक गोंय पुलीस तयार आसा म्हूण DGP सांगता. मंगळारा मतदारा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. केंद्राच्यो आनीक 13 बटालियन गोंयांत आसात. कोड ऑफ कंडक्ट की किसी भी तरह से कोई उल्लंघना नहीं हो, उसके लिए हमारे स्टाफ के मेंबर जो पुलिस बल हैं वो SSTs और फ्लाइंग स्क्वाड्स में भी शामिल है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं हो. इसके अलावा सभी बॉर्डर चेक पोस्ट CCTV इनेबल्ड हैं. वहाँ पे SSTs के भी पॉइंट हैं, मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम उनके भी पॉइंट है. उसके अलावा जो हमारी रेगुलर बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनको भी इसमें अलर्ट किया गया है. अभी जब से हमारे पास सुरक्षा बल बाहर से आए हैं उनकी हम संवेदनशील एरिया में कि वहाँ पर भी उनके फ्लैग मार्चेस वगैरह भी करवाए जा रहे हैं. इसके अलावा पूरी तैयारियां जो सुरक्षा के हिसाब से पूरे राज्य में कर ली गई हैं. स्टाफ की ब्रीफिंग हो गई है और जो भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस जो कि क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा पोलिंग होती है उन पे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का भी हाफ सेक्शन या सेक्शन एज पर स्केल डिप्लॉय कर रहे हैं. लोकसभेचे वेंचणुकेक विधानसभेक हारिल्ल्या उमेदवारांचो तेंको कोणाक ताचेर नजरो. पेडणे हारिल्लो उमेदवार राजन कोरगांवकारान BJPक तेंको जाहीर केलो. ताणें MGPचे तिकेटीचेर वेंचणूक लडयल्ली. नव्या हारिल्ल्या RGPचो उमेदवार अरविंद कोस्ताचो RGPच्या रॉबर्टाक तेंको. RGP वांगडा रावतलो म्हूण अरविंद उलयलो. आनी तुमचे लास्टले हे पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स नॉर्थाक मनोज सावथाक रोबर्ट. सो आमगेलो फूल सपोर्ट रोबर्टाक because as a revolutionary Goans, that's the only party that is there who can go and at least speak something in the parliament. लोकांकूय बऱ्या पडटलें कित्याक जे पट तुमी आज चयले हे पयलीं पडे MP आहलोले तो आसा तेम कांय केलें ना. ते आत इलेक्शन आहा तेतून उठताय पूण आमगे भुरगे काम करताय. तुमचे मनोजा दिंगू चयलो आसलो कितले इश्यूज घेता, रोबर्ट दिंगू कितले इश्यूज घेता. सो वी सपोर्ट रोबर्ट फॉर दिस इलेक्शन फॉर 2027 फॉर MP इलेक्शन. म्हणजे जे 9,500 मतदान दिला ते मोगो तर्फे म्हाका लोकांनी दिलेले आसा, म्हज्या पेडणेकारांनी म्हाका दिलेले आसा. त्याच्या बद्दल म्हाका गर्व आसा. जर आज तुमच्या समोर जो उबो आसा हो राजन कोरगांवकर हो मोगोचो एक साधारण कार्यकर्ते ह्या नात्यानच उबो. आणि जेन्ना मोगो आणि BJP यांच्यात जेन्ना घटक पक्ष आसा, घटक त्यांचे संबंध आसा, सो नाईल म्हाका आनी तेचेर सांगू शकना की बींग अ कोएलिशन हांव त्याचोच पार्ट आसा आणि म्हज्या पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात हांव वचूं शकना. सो म्हजो त्यांच्या वांगडा ह्या सरकारा वांगडा साथ आसतली. सध्या खरें म्हणजे कितें आसा, हे इलेक्शन जे आसा हे राष्ट्रहिताचे आसा. हे नॅशन आमी जसं नॅशन म्हणजे कशें नॅशन फर्स्ट. सो ह्या हिशोबान लोक जे म्हजे स्पेशली पेडण्याचे मतदारांतले जे संघातले लोक आसात हे सुशिक्षित तर आसात. ते ह्या टायमाचेर योग्य उमेदवार निवडून हाडटलेच. बंद आशिल्लो संजीवनी सागर कारखानो 100% सुरू जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे उतर. आचारसंहिता सोंपतले उपरांत धारबांदोड्या सावन दूदसागर वचपी जीपींचोय प्रश्न तडीक लावचो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मायनिंग ट्रकांच्या टॅक्साचोय विशय खंय तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. एक आमच्या संजीवनीचे त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस हे ते सगळे तांकां ऑलरेडी इट इज नॉट न्यू प्रॉमिस एज सच.
कदाचित एक एकदा कन्फ्युजन असतात. इलेक्शन झालं काय सगळ्यांक कशें दिसता आतांच मातशें करून घेतलं जाता म्हणून. संजीवनीचे वर्कर संजीवनी आम्ही बंद केन्ना करचे ना. संजीवनी फुडल्या वर्साच्यान चालूय जाता कारण त्याचो टेंडर क्लोज जावपाक आयला. आता ऑलरेडी दोगा तिगांनी कोणी एप्लाय केला. कोणाक जो मेळटा संजीवनी चालू उरतली. जे परमनंट एम्प्लॉईज आसा त्यांचो कांयच प्रॉब्लेम ना. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एम्प्लॉई जांकां गव्हर्नमेंट कॉम्प्लॉय ह्या हा एसोसिएशन आहा पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एसोसिएशन जे आमी दिता कॉन्ट्रॅक्टर वर्करांक त्याच बेनिफीट तांकां चालू उरता. संजीवनी चालू जातली. सगळ्यांचो ऊस जो लायता पयले तो ऊस आमी घेतले. ओके तांकां ऊसाचे पयशे मेळटले. आतां ऊस लायनासतना पयशे मेळना. 3 वर्सां जाली मरे ऊस लायनासतना पयशे. कोण 5व्या वर्सा काय 4थ्या वर्सा कांयच विषय ना. तूं बेश्टे विषय तेंचे वाडोव नाका. तांकां पयलीं पयशे मेळटाले तेच्या पेक्षा चड मेळटा आतां. तुका खरें सांगता ऊस आमी घेयनासतना 3000 रुपया पर टन दिले. 2800 रुपया दिले. 2600 रुपया दिले. ह्या वर्सा 2400 रुपया ऊस लायनासतना. पण ऊसवाल्यांची संख्या तेंच्यांनी कितें संख्या कमी जाता. तेंच्यांनी ऊस लावपाक जाय. तांकां पयशे दिवपाक कमी केले आमी. कमी करूंक ना. आतां संख्या तेंची जाय जाल्यार वाडय म्हणटा. ऊस सगळे घेतले. दुसरे एसोसिएशन जे म्हाका मेळ्ळे पळय न्हू रे दुसरे एसोसिएशन ट्रकवाल्यांचो आनी आमचो सामको लागचो संबंध. कारण ट्रकवाल्यांचे विशय सगळे हांवेनूच सोडयले आतां पर्यंत. त्या खातीर तेंचे जे 50 रुपीज ग्रीन सेल्स टॅक्स म्हणून घेतले तांकां सांगला. तांकां कळना. तुका बेगीन कळचें ना ते. कारण बाकीच्या ट्रकवाल्यांक आनी म्हाकाच कळटा ते वेवस्थीत रित्या. त्या तेंच्या विशय हांव सोडयता. तिसरो आमचो जीपवाल्यांचो विशय. जीपवाल्यांक हांवें प्रॉमीस केला तांचो जो रेट आनी तो सायट हे 2 विशय. रेटाच्या हितूर तांकां हांवें 100% कितें तरी रिलॅक्सेशन करून दिवपाचें ताचो पॉझिटिव्हली विचार करता. आमकां चडांत चड ट्युरिस्ट हांगा कशें येवपाक जाय तांकां फॅसिलिटेट करपाक जाय. कारण आमकां ते ट्युरिजम जे आसा पळय चालू उरपाक जाय. त्या खातीर तांकां वॉटेवर जो सपोर्ट जाय पळय तो इन फ्युचर तांकां सपोर्ट मेळटलो. बट यू स्पोक अबाउट ड्युअल वेबसायट कॅन रन. गाय तूं बेश्टें कन्फ्युजन तेंचें करूं नाका. संवय जाल्ली आहा आमकां लोकांक. हांव तेंच्या कडेन उलोवन तिचेर सोल्युशन कितें काडपाक जाय तें काडटा. आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू जे एकदां मेळ्ळ्या उपरांत ताका सोल्युशन येतलें. गोंयांत IPLचेर सट्टो चलोवपी रॅकेटां एक्टिव्ह जाल्यात. कोलवा पुलिसांनी IPLचेर सट्टो चलोवपी 8 जाणांक धरले. बाणावले IPLचेर बॅटींग रॅकेट चलता म्हूण पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी कारवाय केल्या. मोबायल, गाडयो आनी हेर सामान धरून 18 लाखाचे मुद्देमाल जप्त केला. कोलवाच्या पुलिसांनी आयज वाडी वासवाडो बेनावली हांगासर एका गेस्ट हाऊसाक रेड मारली आनी 8 जाण कर्नाटकाच्या मनशांक अरेस्ट केले. पुलिसांनी तांकां रेड हँडेड दवरले जेन्ना ते IPLचे बॅटींग एक्सेप्ट करताले. तशेंच तांच्या कडच्यान तांणी कांय मोबायल, लॅपटॉप तशीच एक गाडी आनी 18 लाख जप्त केल्यात. कोलवा पुलिसीक डावट आसा की अशे जायते भायलो लोक गोंयांत येता आनी IPLचे बॅटींग एक्सेप्ट करपाचो धंदो इलिगली करतात म्हूण. ताका लागून कोलवाचे पुलीस आतां सादूर रावल्यात आनी तांची चवकशी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर कोलवा सावन सावेडेस. मुंबई सिटी FC ISLांत फुटबॉल सर्तीचो वस्ताद मुंबई बगलान पंगडाक 3-1 गोलांनी हारयले. 3 गोल दुसऱ्या हाफात ही मॅच कोलकातात जाल्ली. अंदूच्या ट्रॉफीर मुंबईच्या नांवार. कश्मीरांतल्या पुंछ वाठारांत आतंकवादी हल्लो. 5 जवान जखमी. 2 गंभीर. सुरक्षा दळाच्या 2 गाडयांचेर फारपेट भितरली 1 गाडी. हवाई दळाची पुंछ वाठारांत हल्ले सुरू. म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळात चोरयेचे केशीत एकल्या बांगलादेशी सयत 4 चोरांक महाराष्ट्रांतल्यान धरले. खापोलींतले रायगड पुलिसांनी 4 उखल्ले. तांचे कडेन रायगड पुलिसांनी 7 लाख कॅश, 3 मोबायल, 3 स्कूटर ड्रायव्हर जप्त केल्या. बोडगिनीसावन 12 लाख चोरीक गेल्ले म्हूण रिपोर्ट आयला. म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी प्रकरणात बांगलादेशी नागरिकासयत 4 चोरांक महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केल्या. खापोली रायगड पुलिसांनी ह्या चोराक धरल्या. त्याच्या कडल्यान रायगड पुलिसांनी 7 लाख कॅश, 3 मोबायल, 3 स्क्रू ड्रायव्हर हे जप्त केल्यात. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट. चोरांनी 2 फंडपेटी फोडून सुमार 12 लाख रुपया चोरले. मास्क घाल्ल्या 4 चोरांनी सेक्युरिटी कदेलाक बांदून जिवे मारपाची धमकी दिवन फंडपेटी फोडली. देवस्थान समितीन म्हापशा पुलिसीक ह्या विशीं माहिती दिल्या उपरांत पुलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरवात केली. बोडगेश्वर हो गोंयान वांगडाच कर्नाटकान, महाराष्ट्रान तसो फामाद आसा. नवसाक पावपी देव आनी राखणदार म्हणून त्याची नामना पाताळात आसा. पूण ह्याच देवळाक आतां चोरांनी लक्ष केला. 2 म्हयन्या फातोडेर 4.5 वरांचेर ह्या देवळात देवाच्या पादुकाची पेटी चोरांनी फोडिल्ल्यान खूब बोवाळ जाल्लो. त्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रोखडेच कर्नाटकांतले 2 अटक केल्ली.
पूण 28 तारखेक ह्याच देवळात परतून एकदा चोरांनी 2 फंडपेटी फोडून 12 लाख चोरले. हो सगळो चोरीचो प्रकार देवळाच्या CCTV फुटेजीन कॅप्चर जालो. घडणूक घडटकूच पंचनामो करून म्हापशा पुलिसांनी तपास सुरू केलो. मात देव बोडगेश्वरूच पुलिसांच्या कामाक तेको दिता अश्यो घडणुक्यो घडपाक लागल्यो. आता हो नेमको प्रकार कितें ते पळयात. ज्या दिसा चोरी जाली तेन्ना म्हापसा पुलिसांनी CCTV फुटेज चॅक केली आनी CCTV फुटेजीन जे चोर दिसता तेका सोदपाक पुलिसान तपास सुरू केलो. मात तांकां रातभर तपास करून CCTV फुटेजेर दिसल्या ते चोर तांकां ट्रॅक जायनासले. अचकीत रायगड महाराष्ट्राचे पुलीस गोंयांत येतात. रायगड चोरी जाल्या आनी त्या चोऱ्याची टोळी म्हापसा ट्रॅक जाता म्हणून तांकां म्हायती दिता. ते उपरांत महाराष्ट्र पुलीस आनी गोंय पुलीस तपास सुरू करतात. त्या रातीक बोडगिनी वाठारांत जितले मोबायल ट्रॅक जाल्ले त्याचो ट्रॅकिंग करीत म्हापसा पुलीस चोरा पर्यंत पावले. म्हापशाच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी प्रकरणात बांगलादेशी नागरिका सयत 4 चोरांक महाराष्ट्रान अटक केली. मजगती ही केस पळयल्यार देव बोडगेश्वरूच महाराष्ट्र पुलिसांच्या रुपात आयला आसूये म्हणून सध्या लोकांची भावना आसा. जागृत देव बोडगेश्वराची प्रचिती जाय ते फावटी लोकांक मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. भुरग्यांच्या फुडारा खातीर शिक्षण पालन समाजाची एकठांय भूमिका म्हत्वाची फोमेंतो एज्युकेशन आनी चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन अंजू तिमलो उलयली. पर्वेरे दोना लिओनार मेमोरियल स्कुलाचो एकाडेमीक एक्सलन्स पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो शुक्रारा जालो. त्या सुवाळ्याक अंजू तिमलो उलयली. शिक्षणाच्या मळार दोना लिओनारान दिल्ली मोलादीक योगदानाची तिणें तोखणाय केल्या. Donna Leonor Rangel Ribeiro started her journey for education. She was selfless, focused, and determined. She did all her education in the United States of America, but wanted to come back to Goa and contribute to education. She met me more than 40 years ago to take me along with her in this journey. Starting the school in her own house in Porvorim, I remember interviewing the first teachers and appointing them, and first classes started in her few bedrooms. Then we got this land, and Donna Leonor sold her house, and with that money and the money we raised, we started the school. We are proud that today we have quite a few students who have made good careers and lives after completing from our school. We have to keep working and raising our standards, and for this, we will need to work together. I want to congratulate all the students today for doing well in their academic studies and receiving the prizes. This achievement can be any students present here. It's not just a few, it can be any one of us. We need to just make up our minds towards our goal and put in our heart, mind, discipline, and hard work. It'll happen. The management will be setting up scholarships, awards in academics, sports, cultural activities for students to learn and excel in different activities in the year. And I want to assure Mr. Kamath that he was right in appreciating this function. And there'll be more than one function, because there will be functions to reward people in their efforts in sports and cultural activities, or anything else to choose to raise their bar. Any assistance on merit and commitment can be considered by the school for any student who has achieved and desires to educate himself further for bettering career and contribution to society. It doesn't end with completing with your education at the school. If you have the will, intent, and determination, our Fomento Educational and Charitable Society will be there for you to support you and encourage you, considering you make a very strong commitment to go forward in that effort. करिश्मा वेर्णेकर हे माउंट मेरा शिखर चढपी गोंयची पहिली बायल थारला. ताणें नेपाळांतल्यान सुमार 6476 मीटर उंच शिखर गाठलो. हांवें चिंतून नाशिल्लें, मात मनांतली जिद्द आनी आत्मविश्वासाक लागून हांव करूंक पावलें म्हणून ते प्रुडंटा कडेन उलयले. घरांतल्यांचोय खंय बरो तेका तेको. It is 6,746 meters high. So basically, I am an amateur mountaineer.
I have been trekking for the past 7 to 8 years now, and slowly I have kind of reached a level where every year I have increased the height and gone higher and higher. So this was my final attempt, which was a successful summit. So basically I started mountaineering as I come from Goa, which is at sea level, and we have our beaches. So I was really fascinated with the mountains. So anywhere for holidays, I would prefer the mountains. So this year, I mean, now also, like when I go into the mountains, it's a different feeling. I'm really comfortable there. I love the cold weather. Of course, it's too cold there, but with the jackets and the protection, I can climb, which is not actually technical, but more of trekkable peaks right now. But first, you are just mesmerized with the views. You are just taking in all the surrounding. This time I could see the Everest, the Makalu, then Varunse, or many 8,000ers, and it's like the abode of gods there. You're among them, and then it actually sinks in that you have actually reached that height and kind of achieved it. Especially at home, I have 2 kids, and unless you have backup at home, you can't go higher, or you can't leave everything behind and go after something. So he has been my backbone and my push throughout. So I would not ask for anything else. So he's there. Of course, my other family members, my mom, dad, they also have supported me in all other, even my kids, they have also been positive. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.